मोर्जे हांगाची सत्यपुरुष स्पोर्ट्स क्लबाच्या वतीन पारंपारीक नाल्ल फोडपाची सर्त आयोजित करून दिवाळीची परब मनयली। ही सर्त दर वर्सा घडटा आणि ह्या सर्ती निमतान सगळे तरणाटे भुरगे एकठांय येवन ह्या सर्तीत वांटेकार जातात। सुरेखा अमित शेटकावकर हांच्या हस्तुकी ह्या सर्तीचें उक्तावण जालें। फक्त नाल्ल फोडपाची सर्त न्हय तर पाककला आणि आकाशदिवे करपाची लेगीत सर्त आसता आणि ह्या सर्तींच्या माध्यमांतल्यान हेरांक आपली कला लोकां मुखार सादर करपाची एक संद मेळटा। आम्ही आता पारंपरिक एक नाल फुटपाची स्पर्धा आम्ही गेली कित्येक वर्सां करतात। वर्सान वर्सा आमकां बरो प्रोत्साहन मेळटा ताका। आम्ही जे भुरगे धाकटे आसले धाकटा 20 वर्सां पयलीं धाकटे भुरगे आसले ते यंग आता सारके तरणाटे जावन ते आमची ही परंपरा चालूच अशी दवरपा खातीर तेंच्यांनी खूब योगदान केल्लेलें आहा। वाड्यार आनी अशें आमच्या स्पोर्ट्स क्लबा तर्फे जो कल्चरल क्लब आहा वेगवेगळे स्पर्धा आयोजीत करतात। चवथीक आता दिवाळेच्या निमतान सांजचे पण स्पर्धा आहात। असो पण आमी एक आमच्या क्लबा तर्फे आमचो एक हे आसता की बरी वातावरण निर्मिती एकी भुरग्यांना जावपाची आणि हो आमकां बरो एक परिसर धाडपाचो मेळिल्लो आहा। त्या परिसराचो आमी योग्य फायदो घेतात आणि ह्या फुडें आमी अशेंच बऱ्या क्लबाच्या वतीन आमी अशेंच स्पर्धा आयोजीत करतले आणि हेच्याकून आनी भुरग्यांक प्रोत्साहीत उमेदीन हाडटले।